आमच्योच भुकेला तुका खावूंक काम देता आमच्योच मुतानेला तुका पिवूंक चेता। जुआंवाचें शुभ वर्तमान। ही उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी। दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो क्रिस्त। पूण हेरांनी म्हणलें, क्रिस्त गलिलायांतलो येत। क्रिस्त दाविदाच्या सोसींतलो आनी दाविदाच्या बेल्या नोगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना। अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली। कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना। तेन्ना चौकीदार परम याजनिका आनी फारिजेवा चडशीं परतून गेले। हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना। फारिजेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुंय फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिजेवांतल्या कोणे तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा। पूण हो लोक शास्त्रांची ओळख नासलोलो पाड पडलोलो। तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो। ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाच्या पयलें आयकले बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत? तांणी म्हणलें, तुंय बी गलिलेकार। चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गलिलायांतलो उपजो ना। ते आपल्या घरा परतले। सर्वेस्पराचें उतर।